सार्ध पंचशतमानोत्सव विजृंभणेच्यान चालू आसा आमगेले इतलो व्हड इव्हेंटांत बॅकग्राऊंडान थोडं काम चलतं उरताच थोड लोक खंय भायर एक जाग्यार उरले नंतर थंयच्यान भायर पडनाच केन्ना तांकां दाखोवन दिनाच जाल्यार आमगेले बरशी आशिल्लात रघुभाई मामणकी फॉर एग्जाम्पल इतलो खंयचे इव्हेंट जाल्लो उरतलो म्हणटाचे आत पर्यंत पुण्यतिथी जाल्लो उरतले शिष्य स्वीकार जाल्लो उरतले ಒಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಊರ್ನ್ घेन दिवस गटले दिवस रात्री काम करून घेन किचन सांभाळिल्लो आसा हे पण बी किचन सांभाळता आसाची वीर विठ्ठल श्री रामदेव हनुमंता गुरुदेवा पाय पडू परम पूज्य श्री विद्याधीराज तीर्थ स्वाम्याला पाय म्हणून तो अनेक पट नतमस्तक जाऊन पाय पडू श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याला चरणाक वंदन करून हांव मस्त बरें स्वाम्याला पर्तगाळी मठान तो म्हाका एक 20 वर्स दोन म्हाका कॉन्टॅक्ट आसा हांव अयोध्या चातुर्मास स्वाम्यांबरशी केला स्वाम्यांबरशी हांव बद्री गेला बद्री यात्रा बी केल्या स्वाम्यांबरशी तशेंच हांगा शिष्य स्वीकार जावं पुण्यतिथी जावं किचन डिपार्टमेंट स्वाम्यान म्हाका दिल्लें त्या रितीन हांव काम केलें आमकां पयले फोड स्वाम्यान कसं मार्गदर्शन दिलें की तशें आमकां हे स्वामी बेदिताचें किचनान तो स्वच्छते आयिल्ल्या लोकांक लास्ट मॅन ऑफ द इन्वायटी ताका जेवण मेळका सगणतरका आयिल्ल्या लोकांक बी जेवण दिवका उपास दान दिवचें ना स्वच्छ उरका किचन बरें फूड दिवका आनी लोकांक चंद करून वागणूक करता कोणाका आंगार उरचें ना शौचें ना प्रत्येक लोक स्वाम्याला सेव करचे येतात देवाला सेव करचे येतात कोणी हांगा खाली येना सर्वांक गौरव दिवन काम करा म्हणलें त्याच प्रकार व्हड स्वाम्यान आतांच स्वाम्यान विद्यमान स्वाम्यान कसं सांगलें त्या प्रकार आमी करत आसाची आनी सर्वांक आतां 5 दिवस जाले आनीक एक स दिवसा कार्यक्रम आसा तेच बी स्वाम्यान आयला हांगा 2 पट किचन येवन गेले तेन्ना बी सांगिल्लें तेंचे इतले दिवस बरें करून काम करता आसा तुमी मुखार बी 6 दिवसांत तूं हेच रितीचे काम करा म्हणून सांगून गेल्याची त्याच प्रकार स्वाम्याले आज्ञे स्वाम्याला मार्गदर्शना प्रकार मुखार बी करता म्हणून सांगता आनी तुम सगळ्यांक अनेक पट धन्यवाद करून आनी सर्व गांवच्या लोकांना अनेक पट अनेक कार्यक्रमाक अनेक पट बी भाग घेवका आयिल्ल्या लोकांक बी येवका नवीन येता लोकांनी येवका म्हणून म्हगेले विनंती समाज बांधव कडच्यान आम्ही तुमकां धन्यवाद करता मॅम तुम्ही इतलं कष्ट करून घेन इतलं वर्षाच्यान एक मठाचे एक सेवे नाल्यार हे इतलो फंक्शना जाल्यार बी सेवे करता आसाची तुमकां मनान धन्यवाद करताचे आमी नमस्कार.